सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर सकाळची नाही 10 जाल्ली आसा. व्हडलोसो टायम जावना. आयचो व्हिडिओ जो आसा नाही तो बेगिनात असो स्टार्ट केलो. म्हटल्यार च्या बीन घेतले आनी कामाक लागले. कारण म्हाका आतां सिरियली बीन घालपाक जाय. भरपूरशी तयारी करपाक जाय आयज तेका लागून. सो सकाळी सकाळी म्हटल्यार सिरियली पयली घालून घेवया आनी मागीर बाकीचें काम करया. सो क्लिनिंग बीन चालूच आसा. मम्मी क्लिनिंग बीन करता घरान म्हणटात तशें. एक्चुअली क्लिनिंग करपाची गरज ना कारण हालींच शिफ्ट जाले आमी. तरी बट डस्ट जो आसा तो रोखडोच हे जाता नाही तेका लागून मम्मी म्हणपाक लागली क्लिनिंग करता तूं ते आमचो सिरियली बीन घालून घे. सो सगळे लायटी बीन हांव घालून दवरतले. मागीर सांजचो संजय येतलो आनी तो कनेक्ट बीन करून दितलो अशें प्लॅनिंग आसा. तेज्या उपरांत शॉपारूय वचूंक जाय. थोडेशे वेजिटेबल्स बीन हाडपाक जाय. हे सगळे म्हणटा तशें कामां आसात आयज. कारण फाल्यां तर दिवाळी नाही तेका लागून. आनी सांजचो आमचो वचपाचो प्लॅन आसा तो म्हटल्यार नरकासूर पळोवपाक पेंजीम सायड बीन. सो सांजचे कांय तयारी करूंक गावचें ना आनी मागीर मम्मीकूच सगळें करचें पडटलें. तेका लागून म्हटलें हें करून दवरया. आनी कडक जे वत आसा ना ह्या वताचेच सिरियली घालूंक जाय आतां हांगसर. म्हटल्यार हे पळयात हांगसर पळोवंक शकता तुमी. थोडेशे घालून सुद्दां हांवें घेतले. वदळच्यान काम स्टार्ट केलां हांवें. सो थोडेशे घातले. आतां बाकीचे घालतले. आनी सद्या घामाघूम जाल्ले आसा कारण कडक वतान अशें सिरियली घालता हांव तेका लागून घामाघूम जाला. सो चला तर आयज कशें कितें प्रिपरेशन आसा करता ती तुमचे बरोबर शेअर करता. सगळे गोश्टी पणठ्यो बीन रेडी करपाक जाय सगळें म्हणटा तशें. कारण मागीर मम्मी रातचे आनी हें नाका प्रॉब्लम नाका कारण हांव तर वयतलें मागीर तिका सगळे वाती बीन घालून दवरपाक हें जातलें नाही तेका लागून. सो सगळे गोश्टी तुमचे बरोबर आयज शेअर करतली की आमची कशी कितें दिवाळीची प्रिपरेशन स्टार्ट आसा. कर्टन बीन घालूंक जाय सगळ्या गोश्टी. रोजां बीन लावपाक जाय. हे सगळ्या गोश्टी दाखयतले आयज तुमकां. ओके तर चला कंटिन्यू रावा आयच्या व्हिडिओन म्हणटा तशें. सो सद्या सगळ्यान पयलीं आमी सिरियली घालून घेवया. आनी हांगसर जे कडक वत येयला ना गरमी जाता भयंकर. सो चला सगळ्यान पयलीं हांगसर सिरियली घालून घेता. एक तर घालपाक हांवें स्टार्ट केली आनी तेच बरोबर दुसरी जी आसा ना ती मागीर संजय घालतलो सांजचो येवन. सो ही पळय सद्या हाफ घातली हाफ घालपाची आसा. तर चला कंटिन्यू करता व्हिडिओ. सो तुमी एन्जॉय करा. सो हांगसर आतां न्हय म्हाजी कसरत जी आसा न्हय ती स्टार्ट जाल्ली. आतां तुमी म्हणटली कसरत कित्याक लागून? सो तुमकां फुडें कळटलेंच. फूल कंटिन्यू पळया. तर सिरियली घालपाक तर वदळच्यान हांवें स्टार्ट केल्ली सुरवात केल्ली. तर थोडेशे घालून घेतलेले आनी ऑलरेडी एक सिरियल म्हटल्यार लायट ऑलरेडी घातलेली गृहप्रवेशाक. ती तर तशीच आसली. आतां ही न्यू हाडलेली हांवें. सो ती घालून घेवया. आनी 10 फावटी देव 10 फावटी चड अशें करून सद्या चालू असलें. सीडी नासली. सीडी आसली नाही जाल्यार खूब बरें जाता आसलें. तरी बट हांगसर म्हणटात तशें हांवें कसरत जी करपाची आसली ती केलीच. आतां कळटली तुमकां कितें एक्चुअल कसरत आसा. ही कसरत आसली तरी न्हय आपलें घर सजोवपाक जी हें आसता न्हय मजा आसता न्हय ती खंयच न्हय जगान म्हणटात तशी. सो ही पळयात हेकाच म्हणटा हांव कसरत. ही अशे तरेन सीडी ना तेका लागून कसरत जी आसा ती चालू आसली. सो ग्रिल्साक हांव घट धरतालें आनी स्लो स्लो करून वयतालें अशें म्हणटात तशें. सो मेन म्हटल्यार कशें आसा घर आपलें सजोवपाक जाय बरोबर. बाकी तर सोडून दिवपाची गोश्टी म्हणपाचें. सो अशे तरेन सिरियल घालप चालू आसलें आनी भितरल्यान मम्मी म्हाका हें करून दिताली. तिका म्हटलेलें तूं जस्ट फीट कर बाकीचें पळयता. सो गायज फायनली म्हणटा तशी सिरियल घातली हांवें. म्हटल्यार लायटी जे आसा ते कंप्लीट घातले. आनी त्याच बरोबर भयंकर अशी गरमी जाली सद्या. घामाक ऊम म्हणटा तशें. तर एक्चुअली न्हय सीडी ना. सीडी आसली जाल्यार खूब बरी जाता आसली. म्हाका एक घेवपाक जाय म्हटल्यार करून घेवपाक जाय कारण खूब गरज आसा. सो तेका लागून सीडी ना म्हणून स्टूलूच यूज केलें. आनी स्टूल मागीर पावना म्हणून मागीर सामकें म्हणटा तशें वयर चडोवन सिरियली घातले. सो हे पळयात तरी हांगसर म्हणटा तशें रावपाक गावता. सो ते एक बरें आसा म्हाका हांगसर रावपाक गावलें. सो अशे तरेन सद्या सिरियली घातलेले आसा हांवें. थोडीशी उरल्या ती पळोवया थंय जाता जाल्यार कंप्लीट करतलें हांव. अशे तरेन तरी काम कंप्लीट केलें हांवें. बाकी आनी एक सिरियल आसा ती मागीर घालपाक जाय फुडल्यान म्हणटा तशी. सो सद्या अशें करून दवरला. भितरल्यान एक सिरियल आसा आनी आतां हांवें भायल्यान एक घातलें. सो अशें करून हें जालें काम म्हणटा तशें. सो त्याच बरोबर कामां म्हटल्यार भरपूर कामां आसा. अजून काही कंप्लीट जावंक ना. दिवाळी म्हटल्यार खुबशी तयारी करपाची आसता न्हय. सो अशे तरेन बट हें काम वता पयलीं मातशें कंप्लीट जालें.
कारण मागीर कडक हेच्याकून वत येता तेका लागून. सो बाकीची थोडीशी उरल्या नाही ती आता कंप्लीट करतले. त्याच्या उपरांत मागीर घरान वयतले आनी कर्टन बीन घालून घेतले. सो कर्टन बीन सोमतेच घालतले हांव आतांच म्हणटा तशें जे काल हाडले नाही ते वॉश करूंक ना, हांव तशेंच घालतले. मागीर दिवाळी बीन जाल्या उपरांत वॉश करतले आनी दवरतले. सो तेका लागून वॉश करूंक ना. असो म्हटलें डायरेक्टूच यूज करया. सुकोन येतले असले एक्चुली आतां धुल्या बट अशें आसा. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें गरमी इतली भयंकर जाली आनी म्हाका वयर चडलें तेन्ना भयंकर म्हटल्यार भयंकर सामकी. सो चला आतां घरान वयता, मातशेंशें उदक पिता आनी तेच्या मागीर कर्टनाचें काम करता. सो अशें एक एक करून काम सगळें कंप्लीट करून घेतलें आनी जेवण बीन करून मागीर आमी हांगसर वयतलीं भाजी बीन हाडपाक. सो तशें प्लॅनिंग आसा. पळोवया लेट्स सी कसो प्लॅनिंग जाता तो. ओके तर चला बाकीचे मातशेंशें आहा नाही ते कंप्लीट करून घेता. जे अर्द्याक उरले नाही ती पळयता आतां कशें कितें जाता तें. थंय गॅलरीचेर हांव दुसरी घालतलें म्हटल्यार त्या सायडीन जी आसा न्हय ती हांव दुसरी घालतलें. सो ती मागीर संजय करतलो काम कारण ती तर म्हाजे कडेन पॉसिबल ना. आकाशकंदील बीन सांजचो लायतली आमी थंय तसो. सो चला तर आतां घरान वयता आनी म्हणटा तशें फुडलें काम कंप्लीट करता. मातशें रेस्ट करता पयलीं उदक बीन पिता आनी मागीर कंटिन्यू करता काम. सो गायज हे पळयात काल जे कर्टन हांवें घेतले नाही ते अशें आसा नेटेड प्लस आनी एक घेतला हांवें. हे पळयात म्हटल्यार कॉम्बिनेशन करून अशें घालतलें हांव नेट प्लस प्लेन म्हणटात तसो. सो हे जे कर्टन आसा न्हय ते म्हणटात तशें हांवें ह्या विंडोक घेतलेले आसा. ही जी व्हडली विंडो आसा पळयात तेका हांवें घेतले. 3 कर्टन घेतलेले आसा म्हटल्यार मातशी चड व्हडली आसा न्हय तेका लागून. सो आतां हांव ते घालतलें आनी भितरल्यान ना ही सिरियल घातल्या ही पळयात. सो ऑलरेडी गृहप्रवेशाक ही सिरियल घातलेलीच आमी आनी भायल्यान ना ही आसा जी आमी काल नवीन घेतल्या पळयात ती. सो सिलेक्शन संजून केला सो ही लायक जाली तेका. सो अशा तरेन सद्या हे केला. रोजां बीन लावपाक जाय म्हाका आनी दाराक तर हांगसर लायिल्लीच आसा सो ती काय काडचें ना आनी बाकीची रोजां बीन हांगसर लावपाक जाय. सो हे पळयात हांगसर आतां कर्टन घालतले पयलीं आनी तेच्या मागीर म्हाका हांगसर न्हय झुंबर बीन लावपाक जाय. हे पळयात म्हटल्यार वयर पत्रे आसा न्हय सो हांगसर झुंबर बीन लायतले हांव. 2-3 झुंबर आसा सो ते लायतले. सो सगळ्यान पयलीं कर्टन घालता हांगसर आनी तेच्या मागीर फुडली प्रिपरेशन करता म्हटल्यार फुडली तयारी करता. ही सगळी कामां करतना न्हय इतली मजा येताली कारण भितरसून फिलिंग्स जी आसली न्हय ती जागी जाल्ली कारण आपलें घर सजोवपाक न्हय मजा येता न्हय भरपूर म्हणटा तशें. सो हांगसर कर्टन जेन्ना आमी चेंज करता तेन्ना हे हूक बीन काडचे पडटा तेच्या मागीरूच कर्टन बीन हे करपाचें. आनी हे जे कर्टन हाडलेले ते खरेंच बरे आसले. सो म्हाका ऑर्डरूय करूंक जाय न्ही कर्टन बट सद्या दिवाळेक जाय आसले तेका लागून हांवें हे घेतले. बाकी ऑनलायन हांवें ऑर्डर केल्ले आसा कारण ही विंडो जी आसा न्हय ती भरपूर व्हडली आसा आनी वत जी आसा सनलायट जी आसा ती भितर येता डायरेक्ट म्हणटा तशी सामकी स्ट्रॉंग. डायरेक्ट आमच्या डायनिंग टेबल रुमान सामकें सनलायट येता. सो तेका लागून म्हाका हांगसर हेवी अशें कर्टन जाय म्हटल्यार वत येवपाक जायना कारण कडक चड वत येयलें न्हय का सामकें हें जाता. सो अशे तरेन हांगसर हांवें कर्टन घालून घेतलें. तरी म्हाका कर्टन हो जो आसा न्हय मरून कलर तो आनी एक हाडपाक जाय कारण शॉर्ट पडटाले. सो आतां म्हापसा केन्ना वचप जाता तेन्ना पळोवया तेन्ना हाडटलें. तेच्या मागीर रॉड जो आसा तो परत आसलो तसो फिक्स केलो आनी सेट केलो. सो गायज हांगसर न्हय हांवें फायनली म्हणटा तशें कर्टन सुद्दां घातलें बट एक गडबड जाली ती म्हटल्यार न्हय एक कर्टन जो आसा न्हय तो कमी पडटा म्हाका मातसो असो कमी पडटा आनी तेच्या भायर काल एक्चुली राती कडेन म्हणटा तशी मातशीशी गडबड जाली कारण भरपूर काळोख पडलेलो. सो प्रॉपर कर्टन जे आसा ते पळोवन घेवपाक गावोंक ना. कर्टन एक्चुली खूब बरें आसा बट एकूच प्रॉब्लम आसा तो म्हटल्यार न्हय सायजीन मातसो हे आसा. सो दाखयलें तुमकां म्हटल्यार तुमकां कळटलें. तर हे पळयात हांगसर कर्टन आसात ते पळोवंक शकता तुमी. तर एक्चुली हांवें न्हय नेटेडूच कर्टन घेतले. दोनूय सायडीसून नेटेड आसा आनी एक आसा तो प्लेन घेतलेलो. सो दाखयता तुमकां हय बीन मातसो स्प्रेड करता. सो हे पळयात कळ्ळें आसतलें भरपूर बरें दिसता हे कर्टन आनी हे कर्टन न्हय म्हाका समथींग कितें तरी 300 रुपया कितें तरी अशेंच कितें तरी प्रायस आसलो हेजो. सो तिनूय 300 रुपया हां 300 आनी त्याच बरोबर सायजीन सांगपाक गेल्यार न्हय एक्चुली कर्टन बरें आसा. एकूच प्रॉब्लम जालो तो हो पळय सायजीन मातसो हे आसा तो मातसो मोडवो आसा पळोवंक शकता तुमी. बाकी ओवरऑल ओके आसा आनी प्लस हांगसर एक म्हाका कर्टन कमी पडटा
म्हटल्यार तो मागीर हांव एडजस्ट करून एक हाडटलें. सो सद्या तर हांगसर हांवें कर्टन बीन घातले. पळोवंक शकता तुमी. कशें आसा कमेंट करून सांगात. हे पळयात. सो 2 नेटेड आसा, एक प्लेन आसा. सो अशें करून तर कर्टनाचें काम जाल्लें आसा. सो एक म्हटल्यार न्हय कामां सद्या बरी जाता. सो 2 कामां तर म्हणटा तशी फटाफट जाली. कर्टनाचें एक काम जालें. आता दुसरें म्हटल्यार पळयता रोजां बीन ल्हान घेतलें हांव सोमतें. आनी तेच्या मागीर आमी काकी कडेन वयतलीं, काकीगेर वयतलीं आयज. सो काकीन जस्ट नाव कॉल केल्लो यो म्हणून मम्मीक आनी म्हाका. सो प्लॅन मातसोसो चेंज जालो. एक्चुली आमी प्लॅनिंग केल्लो जेवण बीन करून वयतलीं. जेवण एक्चुली करूनच वयतलीं आमी. बट काकी म्हणपा लागली डायरेक्ट आपल्यागेर यो, स्पेशली जेवपाकूच यो. कारण अशें आसता म्हणजे आमचो केन्ना केन्ना प्लॅनिंग असो आसता की आमी काकीगेर वयता, जी म्हजी ऑल टायम फेवरेट काकी आसा पळय त्या काकीगेर. केन्नाय बिंदास वचूं शकता अशें आसा. कारण ती म्हजी भरपूर फेवरेट काकी आसा. आनी इतलें म्हटल्यार म्हजे खंय ना खंय लाड जी आसा न्हय ती काकी कंप्लीट करता अशें ल्हानपणा पासूनच. सो अशें आसा. सो तेंगेर वयतली. सो अशें जाता केन्ना केन्ना न्हय की आमकां टायम स्पेंड करपाक जाय असो आमी कितें करता पयलीं पासूनच. तिगांयची बॉन्डिंग इतली बरी आसा म्हाजी मम्मीची आनी त्या काकीची वांगडा. खूब बॉन्डिंग आमची बरी आसा स्टार्टींग पासून. सो तेंगेर वयतलीं आमी जेवपाकूच यो म्हटलां. काकाय बीन घरा आसतलो कारण आयज संडे आसा तेका लागून. सो प्लॅनिंग मातसो चेंज जालो. तेका लागून म्हटल्यार सगळी तयारी करता आनी मागीर तुमगेर येता. सो बरें जातलें. आनी तेंगेर गेली न्हय काय येवपाक मागीर मूड करिना. सो लेट येतली तेका लागून. तर झुंबर दाखयता तुमकां. हो झुंबर जो आसा न्हय तो हांवें स्पेशली म्हाज्या फ्रेंडा कडसून करून घेतलेलो. आनी ह्या झुंबराक न्हय ऑलमोस्ट 4-5 वर्सां तरी जाली आसतली. 4-5 न्हय चड जाली आसतली. म्हटल्यार कोरोना येवच्या पयलीं हांवें 3 म्हटल्यार चड जाली. 4-5 हांवें तुमकां कमी सांगली कारण कोरोना येवच्या पयलीं हांवें 2-3 वर्सां हो करून घेतलेलो. पयलीं कोरोनाच्या पयलीं 2-3 वर्सां. सो हो पळय स्पेशली हांवें फ्रेंडा कडसून म्हाज्या करून घेतलेलो. आनी आजुनूय हेची क्वॉलिटी इतली बरी आसा. आमी हो वॉश करता. कितले फावटी वॉश केलो मम्मी. एक सुद्दां मणी हे जावंक ना हेजो. दाखयता तुमकां डिटेल्सां कसो आसा तो पळयात तुमी. असो आसा हो झुंबर. एक्चुली न्हय हो तुमी हेजो आकाश कंदील सुद्दां यूज करूं शकता आनी हेजो झुंबर सुद्दां यूज करूं शकता. हो पळयात असो आसा. आनी हेका न्हय मणी जे आसा न्हय ते भरपूर यूज केल्या तेणी. सांगपाक गेल्यार न्हय 1000च्या वयर अशे हे मणी जे आसा न्हय ते तेणी यूज केल्ले आसा. आनी अशा तरेन आसा हेजो पॅटर्न. 2 रिंग्स यूज केल्या तेणी. हे एक आनी हे एक. आनी भितर ना रिंग यूज करूं 3 रिंगां यूज केल्या तेणी. हांगसर एक आसा हे पळयात. तेच्या मागीर हांगसर एक यूज केला आनी हांगसर एक. सो अशा तरेन हो झुंबर आसा. झुंबर सुद्दां सेट केलो. पळोवंक शकता तुमी कसो दिसता कमेंट करून सांगा. वायर अजून एडजस्ट करूंक ना. बेश्टी वायर सद्या हांगसर घातले फकत चेक करपाक. बाकी ती वायर बीन मागीर संजय करतलो. संजय येवन वायर. तर गायज हांगसर टायम सांगपाक गेल्यार न्हय 12 जाल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर टायम कसो वयता न्हय कांय कळच ना. आनी हांगसर हांव सद्या घेवन बसला. ही रोजां जी हांवें 2 वर्सां पयलीं घेतलेली. 2 वर्सां पयलीं मम्मी न्हू 2 वर्सां पयलीं घेतलेली. जी आजुनूय बरे तरेन आसा. आनी ती हांव आतां यूज करतलें. कशे तरेन यूज करतलें पळोवया. आनी ही जी दाराक आसा पळयात ती हांवें ऑनलायन घेतलेली. ही हांवें बाजारांत घेतलेली. बिचोले खंय तरी हांवें घेतलेली आय थिंक सो. सो ही आसा जी हांव आतां कशे तरेन खंय लायतलें चिंतता. पळोवंक जाय. भरपूर आसात ती. जी ओल्ड जेन्ना आमचें घर आसलें तेन्ना तुमी पयलेच आसतलें हांव अशें लायतालें. आतां हांगसर पळोवया आतां कशें लावप जाता ती भायल्यान या भितरल्यान. आतां आमी काकीगेर वचपाक भायर सरली. म्हटल्यार अर्द्याक पावली सुद्दां. शॉर्टकट वाटेनूच वयता. आनी सगळें काम बीन केलें आनी आतां भायर सरली. ही पळयात. सो जितलें बी काम आसलें न्हय तितलें काम केलें. काम आनी दवरूंक ना. फकत घरा वचून मागीर बाकीचें करूंक जाय. आनी हे कितें म्हणटा ती रोजां मात घालूंक ना हांवें. लावंक ना मागीर लावया म्हटलें. कारण वत आसा भायर भरपूर कडक आनी त्या वतान न्हय काम करपाक म्हटलें जायना तेका लागून. सो टायम सांगपाक गेल्यार 1:45 कितें तरी जाला. सो आतां वयता आमी काकीगेर. सो येताना सोमती भाजी बीन घेवन येतली. भाजी जे कितें जाय ते. आनी ह्या वर्सा आमी फराळ बीन तशें कांय करूंक ना.
म्हटल्यार नाल्यार हे करताली आमी कितें शंकरपाळी बीन करताली असं म्हटलें. सो पावली आमी ऑलमोस्ट. ही पळय हा मम्मी कितें गे हाय करता मम्मी हाय करता. हाय करूकच नासलें आतां हाय करता. सो दर्शन मातशी बिजी आसली ती क्लिनिंग बीन करपाक मागीर फ्रेश बीन जाली आनी भायर सरली आतां. सो आमी न्हय काकीगेर पावली. एक्चुली वदळ पावली. व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां कंटिन्यू करता. तर डायरेक्ट आमी शॉपाचेर वचपाचें आसली बट शॉपार म्हटलें मागीर या कारण ऑलरेडी आमी येता म्हणसर भरपूर लेट जाल्लो. लेट म्हटल्यार 1 बीन जाल्लें अशें चलत येता म्हणसर. सो ताका लागून म्हटलें मम्मी म्हणपाक लागली मागीरूच वयतनाच घेवया सगळें आनी या. सो तुमकां म्हटलें एक अपडेट दिवया की आमी काकीगेर पावली सद्या आनी बसून भरपूरशे गजाली चालू आसले. सो व्हिडिओ तर कंटिन्यू करूंक ना. आतां म्हटलें व्हिडिओ बीन कंटिन्यू करुया आनी सगळी काका काकी मम्मी बीन भितर आसा तेंचे गजाली चालू आसा. सो हांव म्हटलें अपडेट दिवन येता तुमकां अशें आसा. सो वयताना मागीर हे घेवन वयतली जे कितें जाय तें. आनी आकाश कंदील बीन लायलो काकी आकाश कंदील लायलो तो दाखयलो तुमकां. ही पळय फाल्यांची तयारी केली. सो गायज चला तुमकां अपडेट तर गावलो आसतलो. मम्मी आसा हांगसर. ही पळय दुसऱ्या घरा येयल्या. दुसऱ्या घरा येयली. जेवली गे आता जेवतली. आता जेवतली. येता काकीन सुंगटांचें हुमण इसवण फ्राय केला. कितें म्हणटा ती इसवण खायना. सो सुंगटात फकत. तर अशें आसा. सो चला जेवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां शॉपार वयतली न्हय तेन्ना मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करता. ओके चला. तर गायज जालें आमचें. आतां आमी शॉपार येयली. सो आकाश कंदील पळयात हांगसर. सो जे कितें जाय तें घेतली आनी घरा वयतली. आनी टायम सांगपाक गेल्यार न्हय 4 जाली. सो आतां आमी शॉपार येयल्या आनी जे कितें जाय तें घेतली आनी घरा कडेन वयतली. घरा कडेन वचून भरपूरशी तयारी करूंक जाय म्हाका. सो टायम कसो कितें गेलो कळोकूच नाका कितें. तर हांगसर मम्मी सद्या भाजी बिजी घेता. म्हाका थोडेशे शेव एन ऑल घेवपाक जाय. सो पळोवया भरपूरशे ऑप्शन आसा कितें घेता तें पळोवया. तर हे पळयात. सो चला पिशवी ती पिशवी ना. घरा कडेन बीन पावली आनी घरा कडेन पावताच म्हणटा तशी हांगसर येयली. सद्या आमी खोपीन आसा. सो बॅकग्रावंड तुमकां दिसो शकता हे कारण खोपीन आसा सद्या म्हटल्यार उदक तापयता थंय बी. आनी तेच बरोबर आतां आमकां म्हणटा तशें जे आमी उदक तापयता ते तपले जे आसा न्हय तेका आमकां काट्टा बीन बांदपाक जाय. काट्टा रोजां बीन जी गांवान आसा तांकां खबर आसतली. स्पेशली एक परंपरा आसा ती रीत म्हणटा तशी जी तुमकां फुडें दाखयतलें हांव कशें कितें. चुनो बीन लावचो पडटा तपल्याक बीन. हे सगळे आयच्या दिसा करून दवरप म्हटल्यार ज्या दिसा नरकासूर आसता त्या दिसा. सो तेजीच तयारी करता मम्मी कारण चुनो बीन जाय तेका. आनी काट्टांची आतां माळ करतली. दाखयता तुमकां कशें कितें. ओके. तर गायज ही पळयात हांगसर मम्मी म्हणटा तशी काट्टां जे आसा न्हय काट्टां आनी रोजां ही दोनय हे करून गुत्ता कारण आमकां आतां तपल्याक बांदूंक जाय न्हय तेका लागून. सो दाखयता हांव तुमकां कशें कितें तपल्याक बांदता ती आमी. म्हटल्यार बांदूंकूच जाय न्हय गे ती बांदूंकूच जाय ती परंपरा एक ती. सो चुनो बीन लावप आसता तपल्याक बीन म्हटल्यार स्पेशली आमी चुलीचेर यूज करता पळयात त्या आयदनांक लावप. सो हे पळयात अशा तरेन रेडी केला मम्मी. हो पळय दाखय. हो पळयात. सो हो आतां आमी तपल्याक बांदतली. चला आतां रेडी जाली. तेज्या उपरांत आतां हांगसर मम्मी चुनो यूज करता. चुन्यान अशें हे करप. हे पळयात हांगसर आमी उदक तापयता स्पेशली न्हावपाक. आनी तेच्या मागीर सायडीक अशें तपल्याक हे करप अशें डॉट डॉट बीन. हे दाखयता पळयात तुमकां. हां हे पळयात मम्मीन अशा तरेन केल्लें आसा. आनी तेच्या उपरांत ही माळा जी आसा न्हय ती आतां आमी तपल्याक अशी बांदतली. हे पळयात अशा तरेन.
सोपले आमचे नट्ट सध्या नटून रेडी जाता दिवाळीक आयज हिरोईन ती अशा तरेने पळयत सो तुमकां कळ्ळें आसतलें सो अशा तरेन तें बांदप आनी चुन्यान तशें हें करप रोजां घालून घेतली व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां कंटिन्यू करता सो कामाकामान न्हय म्हणटा तशें म्हाका कळोवपूच ना व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक जाय तो सो हांवें हांगसर रोजां बीन हें करून घेतली सो ही पळयात हांगसर रोजां पळोवंक शकता तुमी अशा तरेन लावन घेतली सो ही पळयात आनी थोडी फारशी हांगसर लावन घेतली पळयात सो अशा तरेन जालें पळोवंक शकता तुमी आतां कनेक्शन जें आसा तें मागीर लेट चालू करतली सो सद्या वायरी अशें हांगसर एडजस्ट करून दवरल्या सो संजय येयले उपरांत करतलो वायरी सो तुमकां कळ्ळें आसतलें आतां काम आसा तें म्हटल्यार पणट्यांक वाती बीन घालून दवरतलें सद्या फुसून घेतलें मातशें कारण काल मातशें धुवन घेतलेलें तेका लागून सो फुसून घेतलें तेल बीन घालून सगळें रेडी करून दवरतलें हांगसर रोजांचें काम कंप्लीट जालें तशें आतां एक काम उरलेलें तें म्हटल्यार आकाशकंदील लावपाचें आनी हूक बीन आसा न्हय तो ऑलरेडी हांवें आदलेच दिसा घालून दवरलेलो कारण हे मातशें हायटीर आसा तेका लागून न्हय घालपाक प्रॉब्लेम जाता सो आदलेच दिसा तें काम करून दवरलेलें हांवें म्हटल्यार बरें जातालें आनी हांगसर हांव आकाशकंदील लायतालें आनी तेच बरोबर मम्मी हांगसर क्लीन करताली म्हटल्यार सारन मारताली सांजचे टायम जाल्लो न्हय तेका लागून आनी तेच बरोबर अशे तरेन हांवें आकाशकंदील लायलो कसो दिसता हो कमेंट करून म्हाका मुद्दाम सांगा म्हटल्यार तेजो कलर न्हय बरो दिसतालो तेका लागून म्हाका तो खूब लायक जालो आनी लायट बीन आसा ती मागीर हांव घालतलें भितर बल्ब बीन तेज्या उपरांत हांव डायरेक्ट घरान वचून म्हणटा तशें दुसरें काम करपाक बसलें तें म्हटल्यार पणट्यांक जे वाती बीन घालपाचे आसले ते घालून घेवया म्हटलें एक्चुली हे मम्मी सुद्दां करूं शकता आसली म्हटल्यार मागीर आमी वचपाचीच आसली नरकासूर पळोवपाक न्हय सो मम्मी म्हाका परत परत सांगताली तूं तुजें काम कितें आसा तें करून घे एडिटींग बीन हांव पणट्यांक म्हणटा तशें वाती बीन घालता बट म्हाका तें बरें दिसनासलें कारण मागीर मम्मीक तो बेश्ट त्रास आनी ऑलरेडी मम्मीन इतकें काम करता क्लिनींग बीन भरपूर केल्ली म्हाजो सुद्दां जिवाय दिसलो जेम जाल्लो ना सो मम्मीचो कितलो जाता आसतलो कितलें काम आसता न्हय सो तेका लागून सो अशे तरेन पयलीं पणटे जे आसा हांवें ते बरें फुसून घेतले तेज्या मागीर वाती म्हणटा तशें एक एक करून घालून घेतले आनी थोडे फारशे पणटे जे आसा ते आमचे जुने सुद्दां आसले आनी थोडे हांवें नवीन हाडलेले सो हे जे आसा न्हय ते न्यू आसले आनी हे जे आसा ते सुद्दां न्यू आसले आनी हे इतले बरें दिसता पळयात एकदम न्हय डिजायन बरी दिसता तेंची सो ओल्ड जे आसा न्हय ते सुद्दां बरें आसले बट तेजो मातसो कलर हे जातालो आनी तेजे उपरांत तेल बीन घालून घेतलें सो म्हटल्यार म्हाका लेट जर जालो जाल्यार मम्मी पणटे पेटोवंक शकता न्हय तेका लागून ही तयारी करून घेतलेली आनी हें काम करतना भायर इतलो गडगडो चालू आसलो जगलेणी बीन चालू आसली हांव परत परत म्हणटालें की पावस ना पडल्या पुरो कारण आमकां नरकासूर पळोवंक वचूंक जाय तेका लागून सो असो आसलो गायज आयचो व्हिडिओ फुडें पळोवंक गावतलेच गेली की ना ती नरकासूर पळोवंक तर गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया आय होप सो तुमकां आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका बाय बाय गुड नायट.